ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸುಮಾರು 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳು, ಕೇರಳದ ವಿನೂತನವಾಗಿರುವ ಚಂಡೆ ವಾದನ, ಪಂಚವಾದ್ಯಗಳು, ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು, GSB ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿಗಳ ಹುಲಿವೇಷ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯಿತು.
ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳ ತಯಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವು ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು. ಶ್ರೀಗಳವರ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯು ಕೊಂಚಾಡಿ ದೇವಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಪದವಿನಂಗಡಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. सर्वजना नमस्कार. प्रथम जावन हे एक कोंचाडी श्री काशी मठ अंतू सोमेलेक चातुर्मासू आणि तशीच आज दिग्विजय दिवस. हे दिग्विजय दिवस सगळे कार्यक्रम मस्त चंद रितीरी यशस्वी रितीरी जाता असं म्हणचेक मस्त खुश जाता असं. आमगेल समाजाचे केरळ भागाचे बरो ना कर्नाटकाचे इतर भागाचे बरो थोडे महाराष्ट्रातूनय ह्या कार्यक्रमांतू भाग घेवचे आयिल्ले आसा. हे संतोष कसले म्हळ्यार एक 10,000 लोकां पयशी चड ह्या कार्यक्रमांतू भाग घेवचे आमकां दिसता आसा. मस्त कार्यक्रमाक स्तब्धचित्र, टॅब्लो ना चंडे, भजना मंडळी असले हे कार्यक्रमांतू भाग घेवचे असले आमकां दिसता आसा. आतां टोटल 35 36 टॅब्लो भजना मंडळीचे ना ಇನ್ನಿತರ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಹಾಜಿ ಪೂರ ಏಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಂಗ ತೆತ್ತೆ ಆಮಗೆಲೆ ಯುವಕ ವೃಂದಶ ಬರೋ ना महिला वृंदश बरो ना मंगळूर पेंट्याचे 10 जनां लक्ष बरो अशी मस्त गांवचे आमगेल्या जनान सहकारान बाळ मस्त विजृंभण जाता आसा. हे एक कार्यक्रम एक इतलो विजृंभण रे कोंचाडेंतू श्री संयमीन तीर्थ सोमेले दिग्विजय जाता म्हणच्याक आमकां मस्त संतोष जाता आसा. हे न्हयशी आज हो एक दिग्विजय महोत्सव आमगेल्या देवळा येद्रातून भायर पदवीनंगडी कट्टे जावन तशीच आमगेले काँक्रीट रोडारी मेरीला येवन पुनरपी देवस्थानाक येवचे अशी 3 कडेन एक विजृंभणरी आमगेल्या जनांक आयिल्ले जनांक सहकार जावका म्हणल्या दृश्टीन एक फळारा व्यवस्था विंगड रितीरी विंगड व्यवस्था केलेली आसा. ते न्हयशी आमगेल्या प्रत्येक देवस्थानाचे कोण आडळित मंडळ आसा की तांकां स्वाम्याक एक हार अर्पण करचे. त्या न्हयशी आमगेल्या समाज बांधवांक एक गरकडच्यांक एक प्रसाद घेवचो जाल्यार व्यवस्था समेत ह्या एक कार्यक्रमांतू दिग्विजय महोत्सव कार्यक्रमांत घालून घेतलेलो आसा. आमगेलें सौभाग्य कशें म्हळ्यार आमकां वर्सांतू हे एक दिग्विजय संदर्भाचेर स्वाम्यान एक दंड सहित आमकां एक आशिर्वाद करतो जाल्यार एक मंत्रक्षा दिवचो जाल्यार योग आमकां मेळचे. हे एक कार्यक्रमांतू सर्व आमगेल्या समाज बांधवांना भाग घेवका आनी हो कार्यक्रम आमी चंद करून दिवका. हो कार्यक्रम अनेक विजृंभणेर जावका म्हणल्यार एक इच्छा सर्व समाज बांधवांक आसा. तशी पुरा जनाले सहकार निमताची हो कार्यक्रम एक प्रत्येक विजृंभणेर जावं तशी सहकार दिवका म्हणल्यार कळकळी निमून घेताची हांव सर्व जनांक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता.
मस्त कार्यक्रम हांगा चोल नायलो सर. हे एक चातुर्मास अंतू सांगू गेल्यार तुमकां एक गंटगटले जावपाक जाय म्हळ्यार हांगा होम हवन इत्यादी एक विशेष जालेले रितीरी खंयचे होम हवन जावका ते पूर होम हवन हांगा चातुर्मासा संदर्भाचे जालेले आसा. तशीच कृष्ण जन्माष्टमी मसरकुडिका उत्सव जालेलो आसा. तशीच आमगेले हाजे दिपावळी वेळार सोमेन चेडवांक एक पटाकीची एक वेवस्था तांकां मठा तर्फेन आमगेले जालेलो आसा. त्या नयशी आमगेले चेडवांक एक सಣ್ಣ चेडवांक शिकवण खातीर म्हणून सांगून एक पुस्तक आनी बॅग वेवस्था आमगेले समिती देखून सोम्यान वेवस्था करून दिलेलो आसा. त्या नयशी हांगा कल्याणोत्सव जालेलो आसा, भागवत सप्ताह जालेलो आसा, गोपूजा जालेलो आसा, आमगेले रामचंद्राल पट्टाभिषेक कार्यक्रम जालेलो आसा. त्या नयशी मस्त कार्यक्रम उडगास दवर प्रति एक कार्यक्रम मस्त विजृंभणेन जाला. समाजा जनान आमकां सहकार दिलेलो आसा. हो येद्दोड कार्यक्रम एक 4.5 म्हयने पर्यंत हे चातुर्मासू आतां दिग्विजयू हे चलचेर आसा. आनी विशेष जाल्यार आमगेले वेंकटरमणाचे 50 वर्साक पर नोव्हेंबर 9 तारीखेक सोम्याल दिव्य हस्त्यान तांणी एक आमगेले वेंकटरमणाक एक कुंभाभिषेक कार्यक्रम तो एक कोंचाडींत चलचे आसा. आमगे कोंचाडी समाजाक मंगळूर समाजाक आमचे भाग्य असल कार्यक्रम हाजे फुडें आमकां मेळ्ळी. ह्या कार्यक्रमांतू आमगेले सर्व पेंटेचे मंगळूर पेंटेचे अत्यधीक संख्येन भाग जावका म्हणून हांव निमगून घेता. ಪದವಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ DVK ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹೊರಗೆ ಸುಮಾರು 15,000 ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸೇವಿಸಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. खुशीचे संदर्भ कसा म्हळ्यार आमगेलो समाज म्हळ्यार आमगेल्या समाजाक तांकां आयिल्ल्यांक रब्बूक वेवस्था त्या रब्बूक वेवस्थे वटूची तांकां सकाळी सोम्याले निर्मल जाले नंतर फळारा वेवस्था की मध्यान पुजे नंतर लायक आमगेले कसा वेवस्था जावका की त्या प्रकार सांजवाळाकय प्रति एक वेवस्थेंतू मस्त विजृंभणेन हांगा कार्यक्रम जालेलो आसा. ह्या कार्यक्रमांतू एक संतोष कसो म्हळ्यार प्रति एक गांवचे आमगेले देवस्थान मुक्तेश्वर अशें पुरोची ना त्या संदर्भाचेर तंगतंगल गांवाचे भजक वर्गांक घेवन हांगा कार्यक्रमांतू भाग घेतिल्ले. त्या कार्यक्रम आनीकय विजृंभणेन जावचेक सहकार जालो. तशी आमगेले गांवचे आमगेले देवस्थानाचे आडळित मंडळी देखून विंगड जबाबदारी विंगड रितीर घेवन ते एक स्टोराचे वेवस्थेक स्टोराचे अग्रसाळे वेवस्थेक अग्रसाळे म्हळ्यार 1-2 दिवस न्ही 4-5 महिने तसले कोरका म्हणचेकोस्कर एक स्टोरा वेवस्थेक जबाबदारी तांगेले एक टीम ऑफिसाक एक सपरेट एक 10 जनाल टीम अग्रसाळ्याक एक सपरेट जालेली टीम त्या नयशी वॉलंटियराक प्रति दिवस महिला मंडळी चुकून महिला आमगेल्या वृंदा चुकून दिवसाक 40 चुकून 50 बायल मनशां वार पर्यंत तांकां सोमार मंगळवार बुधवार म्हण की तांगेले एक दिवसाक एक तांकां विशेष जालें नांव दवरन एक आज्या आमगेले ग्रुपाक तांगेले दिवसाक गोदावरी कृष्णे अनेक असले एक न्हंयचें नांव दवरून घेवन विशेष रीती पर्वता नांव दवरून घेवन धर्मशाल टीम करून घेवन हांगा खंयच्या टायमार आमगेले समाज बांधवान आयल्यार तांकां आमी आवश्यकताक अनुकूलाक मेळका म्हळ्यार एक वेवस्था केलेली आसा. तशी त्या न्हंयची इतर वेवस्थेंतू सकाळी फुडें पूल हाडची वेवस्था अशें बरो ना पान हाडची वेवस्था बरो क्लिनींग वेवस्था कशें बरो तशें प्रति एक वर्गान तुमी विंगडन कोण ताची जबाबदारी हे कोंचाडी सानगांव जाल्यार मस्त यशस्वी जावन केला. हे प्रति एक घरकडच्या सहकार निमित्त हे कार्यक्रम यशस्वी जाला. प्रति एक घरकडच्या जनान सहकार दिला.
व्यंकटरमणालांनी मालाचा नाणेला कृपा कटाचे आणि ताका समजावन आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वामी काशी मठाधीश तांगेले संपूर्ण आशिर्वादारी हो कार्यक्रम यशस्वी जाला. स्वाम्याने एक सांगिल्लें म्हगेल्या मनांत उडगास येता आसा कसं म्हळ्यार स्वाम्यान एक सांगिल्लें वेदव्यास आमगेले देव हांगे वोन ಕೊಂಚಾಡಿನ್ तूं हे चातुर्मासाचे कार्यक्रम प्रारंभ जावो तदनंतर विजृंभण वाडटा म्हणून आमकां एक मनान सान हेच्यान की एक सान भंय आशिल्लें. बट तदनंतर सोम्यान कसन सोम्याले एक उत्तर वाक्य सांगलें की त्या वाक्या प्रमाणे प्रति एक कार्यक्रम यशस्वी जावचे संतोषारी जाल्ला. आमकां हो सगळो कार्यक्रम सोम्याले आशिर्वादार आनी कृपा कटाक्षारी एक यशस्वी जाल्ला म्हणून सांगचे मस्त संतोष येता. आमकां निजवन एक व्हड भाग्य मेळ्ळें. 1967 ಅಂತೂ ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ ಕೊಂಚಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜಾಲಿ. ಪರ ನವೆಂಬರ್ 9 2017 ವೆಂಕಟರಮಣಾಲೆ सहस्र कुंभाभिषेक आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले दिव्य हस्तानी वेंकटरमणा कुंभाभिषेक जाता. ಕೊಂಚಾಡಿ मेळ्ळेले सर्वप्रथम मेळ्ळेले एक कीर्ती मेळ्ळेलस. आमगेले परमपूज्य वृंदावनस्थ सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले 80 वर्षाचे सहस्रचंद्र दर्शन जालेले ಕೊಂಚಾಡಿंत. तशीची माळशेक ब्रह्मरथोत्सव जालेले. काशी मठा देवळापैकी ब्रह्मरथोत्सव जालेले प्रथम देवळ आमगेले ಕೊಂಚಾಡಿ श्री महालसनारायण देवळ. त्यांची स्वर्ण ऋतू आज एक भव्य जालेले स्वर्ण ऋतू माळशेल सन्निधी आसा. मठा देवळापैकी प्रप्रथम देवळ आमगेले ಕೊಂಚಾಡಿ. तशीची ಕೊಂಚಾಡಿ इतिहास ಅಂತೂ ह्या पटी परमपूज्य गुरुवर्य संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले दिग्विजय जाता. न भूतो न भविष्यती म्हणल्यार म्हणके आमकां भारी आश्चर्य जाता. वेदव्यास केन्ना हांगा येवन बसलो स्वाम्याले एक आशिर्वादांनी पुरा कार्यक्रम भारी एक यशस्वी जालेलो आसा. हांगा भजन अशें पुरो, सामाजीक जावन अशें पुरो, शैक्षणीक जावन अशें पुरो, प्राकृतीक जावन अशें पुरो, प्रत्येक एक्टिविटीज आमी केलेले. धार्मीक स्वाम्याक संबंध पयले देवळा विशय नैशी विंगड मस्त नमुने प्रकृती जालेले. ते स्वच्छता अभियान अशें पुरो, सस्य श्यामला अशें पुरो, योग शिबीर अशें पुरो, संध्यावंदन शिबीर अशें पुरो, काली जालेले गोपुजे अशें पुरो, गो सेमिनार अशें पुरो, युवकांक स्पोर्ट्स गेम्स, लेडीसांक महिला वर्गांक तांकां जावंक जालेले आमगेले ट्रेडिशनल गेम्स खोट्ट विंडू स्पर्धे आनी तांगेले आशिल्ले टॅलेंट्स सांगचे स्पर्धे सांसान चेडवांक तांगेले कसो स्किल्स आसा तांकां देवळा ಬಗ್ಗೆ आमगेले संस्थाना ಬಗ್ಗೆ आमगेले संस्कृती ಬಗ್ಗೆ मोग हडोतले भक्ती हडोतले मस्त नमुने प्रेरणादायी आमी कार्यक्रम घालून घेतिले. प्रति दिवस म्हळ्यार म्हणजे हांगा विंगड विंगड एक्टिविटीज अबालबद्ध स्त्री पुरुष अंतू आमगेल मठू आमगेल संस्थान आमगेल देवळ म्हळ्यार प्रितीन कशी एक कुटुंबीन ते कार्यक्रम जाल्यार सक्कड ಒಟ್ಟು मेळ करताची. ह्या पजी ಕೊಂಚಾಡಿ चातुर्मास म्हळ्यार ते आमगेले समाजाचे आमगेले संस्थानाचे म्हळ्यार एक प्रितीनी आमगेले इडी मंगळूर शहराचे पेंटे जैन ओटे जिल्ह्याची विशेष जेवण ಕೊಂಚಾಡಿचे 405 घरात जैन हे आमगेल कार्यक्रम मेगेल कार्यक्रम म्हळ्यार एक भक्तीनी श्रद्धेने येवन आज काम करताचे. निजवन आमकां मेळ्ळेलें भाग्य आनी मुखारसून हांगा मस्त मस्त कार्यक्रम जावचे आसा. ते स्वाम्याला आशिर्वादांनी खंडीत ಕೊಂಚಾಡಿ गांवांत आनीके मस्त नमुने कार्यक्रम जावचे आसा. वेंकटरमणालगी माळशेलगी वेदव्यासालगी आमगेले संस्थानाचे सर्व गुरु परंपरे आशिर्वाद हे ಕೊಂಚಾಡಿ आसा म्हणून आमी लेखता. आनी मुखारसून सर्व कार्यक्रमांतूय आमी सक्कड ते स्वाम्याले कसं आज्ञा आसा ते आमी पालन करून देवाला सेव करूं का आमकां एक देवान ते प्रेरण दिवं म्हणून ते देवा लागीं आमी नमस्कार करून प्रार्थना करताचे. नमस्कार.
ಸಮಯ ಸೀತಾಪಹಾರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವರ್ತಮಾನ ಜಟಾಯುವಿನಿಂದ ತಿಳಿದು ರಾವಣನಿಂದ ಅಪಹೃತಳಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಪುನೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಜ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಯಂ ಭಸ್ಮಾಸುರನನ್ನು यापंत दिग्विजय अंदू कल्चरल कमिटीच्यान आणि आमगेल्या कमिटी मेंबर्सान सकट सेरून विजृंभणेरी दिग्विजय कोरका ताजे प्रकार जावन आमी कितले टॅबलो कोर येता आनी कितले विजृंभणेरी कोर येता म्हणून 1 महिने फुडेंची मिटींग आपयलेल्या तेन्ना एक संघ संस्थे देखून एकल्यान ह्या घालता त्या घालता महिला वृंद युवक वृंद तशीची पेंटाचे सेवांजलीचे तांगेल टॅबलो तशीची पुराणान एक टॅबलो वयसून घेतल्या तशी ಒಟ್ಟು 25 टॅबलोचे विषय आयलो 25 टॅबलो कोर येता म्हणून तेन्ना आमकां मना आयली कशी म्हळ्यार आमगेल्या पेंटाचे चेरके नरेश आनी चेतन तांणी वागावेसाचे टॅबलो आमी पळयताची म्हळ्यार एक्चुअली कसं म्हळ्यार आमगेल्या कोंचाडीच्या चेरक्यांक वागावेस घालचें मन आशिल्लें बट आमकां हांगा वेवस्थे दृश्टीरी अनानुकूल जालें तशें जाल्या निमित्ती तांणी घालता म्हूण सांगलें आमी तशें हांव तांगेलो ओटू मेळ्ळो एकलो कोंचाडी देखून वरलेल पुराय ओटू 60 जन आमी वागू घाला 60 कितें 62 जन तशी आजी सकाळी काल रात्री देखून पेंटा राबून आनी एक टॅबलो वागावेसाचे जाता आसा तशीची मस्त नमना टॅबलो स्पोर आसा अखेरीक सोमेल टॅबलो म्हापशी देखून मागीर सॅक्सोफोन चेंडे नासिक बँड मागीर उज्जाचे कसं जाता उज्जा खेळू ताजे नंतर कील कुदुरे मागीर बँड सेट अशी हत्ता नाना नमन्याचे ह्या शोभा यात्रेंतू सोम्याल दिग्विजय यात्रेंतू पुराण पाल्गొळटाच तशी आमगेल्या वागावेस म्हणून आमी लेखिल्ले तशी त्या प्रमाणात आमी पुराणान मेळून वागावेसू घालले फ्रॉम द डे वन स्टार्टींग देखून आमगेल्या म्हळ्यार कोंचाडी म्हळ्यार एक सान गांव तशें जाल्या निमती युवक वृंदाचे आनी महिला वृंदाचे 100% सहभागित्व आसेल म्हूण सांगूं येता सकाळ देखून सकाळी आमगेले दिनाचेर स्टार्ट जावचे 5:30 घंट्याक बेंगलोरा देखून पूल येता त्या घेवन येवचे केळीपान येता त्या घेवन येवचे स्टोरा इंचार्ज ताजे एक इंचार्ज दिवन आशिल्ले त्या पुराणान तांगेलें काम करेक्ट रितीर केलां पूल हाडचे केळीपान हाडचे त्या पुरो इंचार्ज एकल्याक स्टोरा इंचार्ज एकल्याक मठाचे इंचार्ज एकल्याक मठाचे फ्रुट्स आनी सरल्यार त्या हाडचे इंचार्ज एकलो अशी हत्तर मस्त जनाक इंचार्ज आमगेले वेदाव्यास कामात बाब मामान प्रति वाराक आमी बसता आशिल्ले मिटींग पक्कानी खंय जो लोपदोश आसल्यार बाब माम पुराण मिटींग आपोवन ते अशी न्ही ते अशी म्हणून सांगता आशिल्लो त्या रितीर देवाल देन आनी स्वाम्याला आशिर्वादान चांग रितीरी चोल लायला चातुर्मास आजी स्वामेले आमगेले सद्गुरू संयमेंद्र तीर्थ स्वामेले चातुर्मासाचे प्रारंभ जावन सादारण एक पाऊण 3.5 पाऊण 4 महिने जाले आजी दिग्विजय महोत्सव हांगा चलता
असल एक दिग्विजय महोत्सव हे गांवांतू आज ताईं असल दिग्विजय जायनी दिग्विजयू जायनी जाल्यार हे नमुन्याचे दिग्विजयू खंयचेय गांवांत जायनी की म्हूण म्हाका दिसता. ते नमुन्याची वैभव हांगा ते देवान घडोवन घेतला. हे हाजी एक महत्व कसं म्हळ्यार इतले वैभव आनी हे नमुन्याचे एक जनाल एक हांगा एक प्रिती आनी एक उत्साह रंगे मेळ्ळ्याचे कसल की म्हळ्यार हे आमगेले सद्गुरू सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले कसल की मनाचे एक तांकां कोंचाडी गांवंक मेळ्ळें एक तितले एक प्रितीचे एक जागो तशें तांगेल ते प्रितीचे एक द्योतक जावन आज कशें की हांगा हे 3.5 म्हयन्यांतू चल्लेल तसो वो वैभव केवल सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले कृपाशिर्वादारी म्हूण सांगच्याक हांव भारी गर्व पावता. कशें की म्हळ्यार हे गांवांतू वेंकटरमणाले प्रतिश्ठ जावन 1967 वेंकटरमणाले प्रतिश्ठ जाले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य करकमलाचेर 50 वर्स जाता म्हूण म्हणटना 2017 50 वर्स जाता. तसले संदर्भारी ताका एक सहस्र कुंभाभिषेक कोरका म्हणले तसले एक आमगेले जनपदाले एक इच्छा तशीच स्वाम्याले एक आमकां एक मार्गदर्शन तेच नमुन्यार मेळ्ळें. कशें की म्हणटाची रोगी बयसिद्दू आलो वैद्य निडिद्दू आलो म्हूण सांग आमी कशें की लेखिलें तेच रितीर आमगेले स्वाम्यान आमकां एक आमगेले गांवचे वयरी आमगेले हे जनपदा वैरेक तांगेले एक आशिर्वादा बलारी तांणी एक आमकां एक मार्गदर्शन दिल्लें सहस्र कुंभाभिषेकाक. हे सहस्र कुंभाभिषेकू म्हूण सांगून आमी भारी वैभवारी जावका कोरका म्हूण सांगून आमी स्वाम्याल चरणाचेर मस्तपटी आमी एक निवेदन केलेलें आसा. तशेंच आमगेले सगळे समाजाचे एक दुरादृश्ट म्हळ्यार आमगेले स्वामे 1 वर्स चिल्लर जाले तांणी वृंदावनस्थ जालीची तांगेला तांदू हें जावका म्हळ्यार काळज आमकां आशिल्ली जाल्यार ते वेंकटरमणाली इच्छा कसल म्हूण गोतना सुधींद्र तीर्थ स्वामी आनी तांगेले पट्टे शिश्य संयमेंद्र तीर्थ स्वामी उभय स्वाम्यान हांगासून हो कार्यक्रम जावका म्हूण एक आमकां मना आशिल्लें. देवाली इच्छा कसल की ती जावची अंतू तांणी वृंदावनस्थ जालेची. तशेंच आमगेले एक भिन्न प्रकारान स्वाम्यान आमकां तांगेले चातुर्मासाचे एक व्रत हांगा चलासून उरत तसले एक तांगेले ओप्पीक आमगेले वयर दिली. तुमी कशें की एक आमी भिन्नापत्र दिल्लेलें तें तांणी मान्य करून चातुर्मासा व्रत हांगा आमी व्रत हांगा धरताचें म्हूण सांगून आमकां एक तांगेलो आशिर्वाद दिलो. त्या आशिर्वादा प्रकार हांगा तांगेले हे वर्साचे हे विळंबी नाम संवत्सराचे चातुर्मासा व्रत कोंचाडी प्रारंभ जाले. हे प्रारंभ जालें म्हणटना हे कशें खंयचे नमुन्यार एक वैभव खंयचे नमुन्यार एक गवजी हांगा एक चल्ल्या म्हूण म्हळ्यार हे वर्णनातीत. कशें की म्हळ्यार ते वेंकटरमणाक आजी आमकां दिसता तो न्हूत बसून आशिल्लो तागेली इच्छा कसल आशिल्ली म्हळ्यार आमकां प्रकट जाता. स्वाम्यान हांगा 4 म्हयने आसून वेदव्यासान हांगा आसून व्यास रघुपतीन आपणालो कुंभाभिषेक जावका म्हळ्यार काळज ताका आशिल्लो म्हूण दिसता. तशें वेंकटरमणू म्हळ्यार तो नारायण साक्षात नारायण एक प्रकट जाल्ल्या म्हणके ताका पळयल्यार तागेलें विश्वरूप प्रदर्शन केल्लें म्हणके दिसता. आज गोवा एक जनसागर पळयल्यार हांगाचे एक वैभव पळयल्यार हांगा हे दिग्विजय महोत्सवाक सदां एक 30 नमुन्याचे टॅब्लोस स्तब्धचित्र अन्य हे ते मागीर एक असले एक गवजी आज जे फुडें खंय चातुर्मास जाल्यार इतले जाय न्ही म्हळ्यार नमुने खंडीत सांगू येता. हें प्रथम म्हळ्यार एक प्रथम पंक्तीर हें बरोवं येता आनी हें केन्नाय
जनाल मनांतू एक शाश्वत जावन आसूं येता कशें म्हळ्यार चातुर्मासा व्रत जेवो ना हांगा जेव ते हे दिग्विजय महोत्सव आनी खंयी आमकां पळोवच्याक ह्या नमुन्याचे अवकाश हाजे फुडें मेळ्ळी आनी मेळचे बारी विरळ म्हणल नमुनेरी हांगा आज हें घडोवन घेतलां ते देवान. तशें इतले काळ जाले हांगा जालेले तसले एक कितकी नमुन्याचे हे 50 वर्सां तूं जायना नातील नमुन्याचे 50 वर्सां टोटल कितले यज्ञ यागादी कार्यक्रमांक जाला तो पुरा टोटल हे 50 वर्सां तूं ताच्या चड हे 3.5 म्हयन्यांत हांगा जालेले आसा. विशेष नमुन्याचे आमी आयकून गोतना नातील नमुन्याचे आमकां पळोवन गोतना नातील नमुन्याचे हांगा यज्ञ यागादी कार्यक्रम चलयला. हे स्वामेले आशिर्वादा निमित्त स्वामेले काळजी आमगेले समाज बर जावका आमगेल समाजाचे जन तांणी धर्मिश्ट जावन आसूं का आमगेल समाज उन्नत मटारी तांणी येवका तांगेले संस्कार की अनेक तांगेले नमुने तांकां शिक्षण की मागीर की मेळून समाजा भितर चांग गौरवस्त एक स्थानमान मेळटा तसले समाज आमगेले जावका म्हळ्यार हे काळजिरी खंयच की गांवांत आमगेले समाजाचे कसं न्यूनता अनेक मागीर कसं हाजी पुरा शोधन मागीर कोर ते स्वाम्यांनी हे 4 म्हयने तांगेले ते व्रतांत कसं की देवाले इतले नमुनेरी देवता कार्य तांगेले ते कश्ट पावन तांगेले देहदंडन दिवन देवाले कार्यक्रम कोरून तांत मध्यंतू हे समाजा उद्दारा खातीर हे प्रश्न मार्गारी अनेक ते पळोवन ताका परिहार कसले कशें जावका कशें चांग जाता मागीर अशें एक वो गांव चांग जावका आमगेले जन चांग जावका समाजा उद्धार जावका म्हळ्यार एक काळजेरी धर्मिश्ट समाज जावका म्हळ्यार एक काळजी आनी एक केन्नाय आमगेले यतिवर्यांक ना संस्थानाक गौरव दिवन केन्नाय स्वाम्यान सांगेले ते मार्गदर्शनारी समाजान चलचे तशें जावका आनी देवाले केन्नाय देवाले इच्छ प्रकार देवाक खंयचे नमुनेरी एक उण्यापण जायना अशी देवता कार्य आमगेले ते धर्म आमी ते आमगेले कर्तव्य आमी ते कोरना सुका म्हळ्यार तसले एक प्रज्ञा आमगेले जन आसूं का धर्म प्रज्ञा अशें मस्त रितीरी स्वाम्यान समाजा खातीर इतली हांगा यज्ञ यागादी कार्यक्रमांक चल्ला. हांगा जालेले तसले ते एक भजना सप्ताह की ना आनी हांगेले परत वेंकटरमणाक तागेले सन्निधिरी श्रीनिवास कल्याण चलचे आसत पयरी हाजे 1 हप्त्याचे भजना कार्यक्रम जालो. ताज नंतर 1 हप्तो भागवत सप्ताह जाले. भागवत सप्ताह जातरी मागीर गेले रुक्मिणी स्वयंवर जालें. असल मस्त नमुन्याचे कार्यक्रमांक चलवले आसा. तशें हे एक टोटली जावन सांगचें कशें म्हळ्यार हे आमगेले पूर्व कर्माचे आमगेले सुकृता फल आमगेले मालगड्यान कसं की एक केल्ले ते बरेपणाचे निमित्त आज आमकां हे असल एक सुयोग आमकां मेळ्ळा. एक ताजी ओटोवची आमची एक जबाबदारी सगळेच आमगेले समाजाक व्हड नमुन्याची जबाबदारी हाजे वयर आमकां आयल्या. कसं की म्हळ्यार स्वाम्यान इतले आमगेले खातीर जावन कळकळीन देवाले की मागची की देवाले कार्यक्रम कोरून की कसं यज्ञ यागादी हांगा कोरून आमगेले समाजा बरेपणी खातीर केला तरी आमगेले समाजाक कसलें होणेगारिका हें केवल अनुभव सुचे आनी हें सोडचें न्हय. आमकां जबाबदार चड आयली कशें की म्हळ्यार आमी स्वाम्यान सांगिल्ले रितीरी चलचे धर्मिश्ट समाज जावन चलचे आमगेलें कर्तव्य आसा. आनी स्वाम्याक केन्नाय आमी शरण जावन आमी ते देवता कार्यांत की ना स्वाम्याले निश्ट दवरून स्वाम्याले वयर आमी चलचे ते आमगेलें कर्तव्य आसा. त्यान आमी त्या रितीर आमी चलताची म्हळ्यार तशें आशा भावनेरी आज हे दिग्विजय महोत्सव इतले वैभवारी कोणचे आडे पिंटे दाखोवन भार सोरून
पदवेनंगडी कट्ट्याला ताई वचून थंय दाखून मेरयेला जावन मागशी रुटार येवन वापस देवस्थान बगलान संपन्न जाता. हांगा 3 की 4 कडेन विशेष नमुन्याचे जेवणा हाजे फळार राजकी कार्यक्रम आयोजन केलेलं आसा. आज देवळांत साधारण एक 4 की 5 हजार जनाले व्यवस्था हांगा केलेलं आसा. हे फळारा व्यवस्था जातरी स्वाम्याला दिग्विजय महोत्सव प्रारंभ जाता. स्वाम्यान बैसून एक टेम्पो मुंदरसून वतना स्वाम्यान ते विक्षण करून 30 टेम्पो अशें पास जाता. पुरा जातरी स्वाम्या तांकां म्हूण एक आमी एक तयार केलेलें तसं ते एक सिंहासनार तांणी बैसून ते एक टेम्पोरी ते एक व्हेकलार तांणी बैसून दिग्विजय महोत्सव प्रारंभ जाता. प्रती एक सगळे भारतांत दाखून आयिल्ले खंय दाखून आयिल्ले पुरा देवळाचे ट्रस्टीज आसायची हाजे धार्मीक संस्थेचे ना खंयचे मठ मंदिराचे खंयच्या ताजे अधिकार आसायचे अधिकारी वर्गांनी तांकां उवारपण करूं आसा मालार्पण करून जातरी हांगे कडेन फलमंत्रक्षेत्र घेवचे कार्यक्रम आसा. तदनंतर सीधा पदंगडी जंक्शनारी फलमंत्रक्षेत्र आनी मालार्पण आसा. तदनंतर थंय फळारा व्यवस्था एक 5 की 6 हजार जनाल व्यवस्था थंय केलेली आसा. तदनंतर थंय फलमंत्रक्षेत्र घेवन तदनंतर फलमंत्रक्षेत्र घेवचे आनी मालार्पण करचे हे हांगा मेरयेल जंक्शनांत साधारण एक 8000 जनांक फळारा व्यवस्था केलेली आसा. विशेष नमुन्याचे फळारा व्यवस्था म्हणून हांगा केलेलें पदवा अंगडी ना पदवा अंगडी विंगडा रुपारी पदवा अंगडी केलेलें आनी हांगा केलेलें तशी मेरयेलान तो दुसरे नमुन्याचे अशे जनाक हे विसरूनच हांगा येयले जनांनी हो एक कार्यक्रम हो एक दिग्विजय इतली एक उन्नत मटार जाला. इतले नमुन्यार आमी एक गंमत पावल्याची इतली नमुन्यार गवजी जाला म्हूण सांगून जनान नित्य निरंतर सांगता जावका म्हळ्यार तसले काळजी आमगेले पुरा स्वयंसेवकाक कसले म्हळ्यार हांगा ह्या चातुर्मासा संदर्भारी आज तांय अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष प्रति एक चेल्ड दाखोवन मंतार तांय तांगेल कसन मनाचे एक अभिप्राय आसा तांगेल कसन शक्ती आसा ते शक्ती मिरवून हांगा तांणी श्रद्धेर काम करून तांगेले कार्यकर्ता रुपार तांगेले प्रति एक विशयांत कार्यक्रम तांगेले हें केल्लो आसा. हांकां सर्वांकय ते देवान ते हरिगुरुले कृपा केन्नाय तांगेले वयर आसूं नित्य निरंतर धर्मिश्ट कुटुंब धर्मिश्ट समाज म्हळ्यार तसले एक भाजन्याक तांणी बद्ध जावन आसता तशी देवाले कृपा कटाक्ष तांगेले वयर केन्नाय निरंतर आसता जावका म्हूण सांगून देवालेगी आनी स्वामेल चरणाचेरी मागून मेगल हे अवकाश दिलेल्याक ನಮ್ಮ TV ಬಳಗಾಕ धन्यवाद देऊन मेगल 2 उतर रबयता. ಗೀತೋಪದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದು.
आज दिवस मस्त जन आयलांचे ज्यान आज लास्ट डे आनी कसं म्हणटा प्रोसेशन पुराय आसता पुराय टॅब्लो 38 टॅब्लो आसा दिग्विजय आजी भारी चंद ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣೈ सगळे व्यवस्था लायक करून केला आम्ही आणि स्वाम्याक येदोळता इतले वर्स 45 दिवस काम केला आम्ही पुरा वॉलंटियर्स भारी संतोषार काम केला भारी खुशी येत म्हाका ॲज अ प्रेसिडेंट जावन हें स्थान घेतिल्लें निमत्री आनी स्वाम्यान सांगला भारी चंद जावन जाल्यार आनी आयचे दिवस म्हाका दिसता 12-1 घंटा जावो पुरो मस्त टॅब्लो आसा आनी तितली उमेद आसा जनांक तेव्हा आमची गेल्या समाजात ज्यान चेरडोवन दोन प्रायजल समेत आयलांची म्हणटना हे तिन्नी चातुर्मास चलता हे कोंचाडीन तो तेमा 5 years भितर तशें देखून हांव सांगचें भारी संतोश आज चंदायर जावो हे आयचे कार्यक्रमय आनी नेक्स्ट सहस्र कुंभाभिषेक सुरू जाता 4 तारीख आमी कार्तिक पुर्णव आसा 5 तारीख देखून आमगेले कुंभाभिषेक सुरू जाता 9 तारीख ताय 9 तारीख नंतर स्वामी होंग तकून बास सोर 12 तारीख होंगा तकून बास सोर मुक्कावर कुंदापुरा वतांचे इतले कार्यक्रम चड म्हळ्यार 4.5 म्हयनो होंग आशिल्लींची स्वामी तांकां एक चूर तोंदरी जायनाशिल्ले आमगे पुराय वॉलंटियर्स जेवो आमगेले कमिटी मेंबर्स जेवो तितलें आयकून काम केलां आनी तांणी स्वाम्याले आशिर्वाद घेवन चंदा चलासून वरार हें देवस्थान म्हूण सांगला तशीच इतले पुरा कार्यक्रम करून जाता मागीर देवाल सानिध्य वाडलो आनी आमगेले भक्ताल पुराय समायल आशिर्वादान देवाला एक अनुग्रहान हें तांगेलें दुख्ख कसनय आसला रे कसन मागला रे देव दिवो म्हूण सांगून हांव हें 4 उलोवन राबयता हे आजी दिग्विजयाच्यो भारी विजृंभणेन जाता आसा पुराधान आनी उत्सवार आसाची हय हे चातुर्मास जाला रे भारी एक चांगला म्हळ्यार विजृंभणेरी जाला आमगे व्हॉट्सअप मेल केन्नाय कशें म्हळ्यार वैभवार जावकार म्हळ्यार ताजे प्रकार हे चातुर्मास काशी मठाक तक्क जावन भारी वैभवारी चल्लेलो आसा
हांगा सोमेलो चातुर्मास जाता म्हणटाना सुरेर मिटींग आपोवन घेवन तांणी आमगेल्या महिला वृंदाच्यांनी एक दिवस संपूर्ण जबाबदारी घेवका हांगा पुरा विशयान भजने विशयान की आनी वॉलंटियरशीप स्वयंसेवक जावन घेवन बरें काम करका म्हूण सांगून तांणी एक आमचेर एक भिन्न दवरलेले प्रकार आमगेल्या महिला वृंदा सर्व सदस्यांनी येवन घेवन सोमाराचे आमकां वयसून दिले. आमगेल्या टिमांचे नांव गंगा म्हूण सांगून टिमा नांव सकाळींची 7 गंटल्यागी आमगेले हांगा स्वामेले देवाले एदराक नमन स्तोत्र पठणा सकाळी 7 गंटल्या ते स्तोत्र पठण जावन 8:30 कापीचे हे आसले. त्या संदर्भाला आयिल्ल्या जनांक पुरा आमी काप दिवची की करची की स्वयंसेवकत्व करून घेवन घेवन मागीर सोमेले पुजे वेळार आमकां सोमाराचीच आमी भजन घेतिली. आमगेले भजना वृंदाच्यान भजन करून घेवन स्वामेल सेवकी देवाल सेवकी करून आमी कृतार्थ जाली. ती हे सुरेर आमी लेखिल्ले 4 म्हयने म्हणून तांचे चिक्के मनांत भंय आशिल्ले म्हळ्यार मंगळुरा दाखोवन हांगा येवका न्हय म्हणून जाल्यार ते 4 म्हयने कशी गेल्ली म्हणून गोतना. आनी ते कंचाडी गांव धूर म्हळ्ळे केले भारी लागीं जावन घेवन आमकां तेन्ना मनान दिसली म्हाका इते म्हण म्हळ्यार ते एक अभ्यासल म्हणून जाल्यार आमकां ते कश्ट म्हणून जायना. तसो ह्या संदर्भार एक आमकां व्हड अवकाश मेळ्ळो सोमेल की देवाल की सेवा करचे एक अवकाश म्हणून गुरुली देवाले एक कृप एक पात्र जावचे एक आमकां एक अवकाश मेळ्ळो. आनी ते गुरुल की देवाल की संपूर्ण आमचेर ती दया तांगेले आशिर्वाद केन्नाय आसा म्हूण सांगून तांगेले गुरुल्यागी देवाल्यागी मागून घेवन मुगेले ही 2 उतरां वांगाक राबयता. आमकां सोमार दाखोवन शेनवार थंय वर्क आयतार खंयचे आयतार पर पुरसत मेळ्ळ्या तेन्ना पुरो हांगा इतले लागीं आमगेले मंगळुरा दाखोवन भारी लागीं आशिल्ले एक पेंट आमी तरी स्वामेल एक चातुर्मास आमी मेळ्ळेले आमकां भाग्य म्हणलें तसा. सो आमी येवन पार्टिसिपेट केला. मस्त लायक हांगा प्रोग्राम्स जाल्ल्यांची तातूंत केलो प्रोग्रामा पुरो एटेंड जावचे आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. आमी इतले लायक एक ऑर्गनायज मंगळूर न्हय जाल्यार मंगळूर मस्त दूर न्हय आहे आमकां मंगळूरकारांक भारी लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांगा येवन पार्टिसिपेट करून स्वाम्याले इतले लायक प्रोग्राम हें करूंक एटेंड करूंक आमी आमगेले हें निजेवन एक भाग्य म्हणलें थंय. आज पळय इतले लोक मेळ्ळा गांव परगांव देखून कांय हजार जन चातुर्मासाचे दिग्विजय खातीर आयिल्ल्यांची. सो हें जाल्यार आमकां आमगेले एक आमचो पार्टिसिपेट जावचें आमगेले बदल जावन भाग्य म्हणलें आमी हांगा आयिल्ले लोक कितले मोमळार तें म्हाका कावंट करूं जायना त्या मटाचे. आनी हांगाचे सगळेची कोंचाडी पॅन्ट तितले चंद कोण सिंगार सिला म्हळ्यार स्वाम्यांक भारी खूश जाताली. इतले चंद चातुर्मासाचे दिग्विजय प्रोग्राम पळयतल्यांक गांव परगांव कोण आयिल्ल्यांक भारी खूश जाताली. सो आमी ह्या ऑर्गनायझर्सांक भारी अत्यंत कृतज्ञ जावन आसात.
ಆಚೆ ಪಂಚಾಡಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಳೆ एक ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತದ ಅಲ್ಲಲೇಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಏಕ್ ಇತ್ಲು ಚಂದಾಯರದ ವಚಕ ಕಾರಣ आमगेले पंचाडी वेंकटरमणाले मालसीले तशेंच वेदव्यास देवाले आनी आमगेले गुरुवर्याले संपूर्ण अनुग्रह अशेल निमित्त मात्र हें इतलें चंदायर जालां आमी चातुर्मास प्रारंभ करतना हें इतलें चंदायर जाता म्हूण लेखनी आमकां भारी एक भंय आशिल्लें हें कशें चलता कशें आयिल्ले जनाक एक सुदारसून वचचें म्हणलेलें मस्त भंय आशिल्लें बट देवाले स्वामीले अनुग्रहान खंयचे रितीन खंयचेय ತೊಂದರೆ जायना अशें हें चातुर्मास प्रत्येकल्यान लेखिलेकिंत वैभवार जालां आख्खा सहकार दिले सर्व आमगेले समाज बांधवाक हांव आमगेले चातुर्मास कमिटी तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद सांगता आनी तांकां देवाले आनी गुरुले अनुग्रह सदा आसूं म्हूण मागून मुगेले 2 उत्तर हांगाची मुक्ताय करता. धन्यवाद. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದಂಡಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಭವ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರು. ಈ ಇಡೀ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.